3 महिन्याच्या नंतर तुमच्या ताब्यासून वता म्हणून ह्या विशयाचेर तुमकां कितें दिसता होच विशय. आमी तुमकां अमकें करुया म्हणून हांव सांगना, कारण जागा तुमची. माझे स्पश्ट मत आसा, तुज्या वाड्यांतले घर हांव भायर काडटलो, हांव नागर बांदतलो ताका आनी हांव तुका तें हें करून नागरून दितलो, पेरून दितलो आनी व्हरून तुजें भातय हाडून घरांत दवरतलो. हें म्हाका दिसता की तें म्हणजे हें वास्तव म्हणजे हें करप न्ही तें. तुका कितली जरी कळकळ आसली जाल्यार ताका हें म्हणना जावचें ना अशें न्हू. तें कित्याक करप तें? आं बरोबर न्ही. जर 1000 कोटी रुपयांचो जर आज हें आसा हांगासर, ह्या 3 म्हयन्या भितर लोकांच्या हातीसून जर येता व्हडलो लँड वयता भितर, जाल्यार ते लोकांनी तेजो विचार करप ताका ना करप हो लोकांचे सोपय आमी विशय. तेज्या हेतून ना. आतां दुसरो एक विशय सांगता तुका. ह्या एका दुसरो एक हें आसा की आमच्या सत्तरीच्या लोकांक कित्याक हे विशय पटना तें हांव नकळो. आतां जेन्ना FRC आसा, FRC सुद्दां आत्तां जो एक विशय आसा न्ही, सगळी कडेन आमची FRC आसा, सादारणपणे सगळ्या गांवांनी 28 गांवांनी FRC आसा. पण मजेशीर गोश्ट अशी की ह्या FRCचे आनी त्या FRCचो जे कॉर्डिनेशन जाय, जे युनिटी जाय, ती युनिटी खंयच ना. आतां इतली FRC जेन्ना 4-5 वर्सां जाली ते इतलो रेंगाळत पाड आसा आनी जे ह्या एक्टाच्या अंडर जे एक्टान आनी ज्या रुल्सान जो प्रोसिजर सांगला त्या प्रोसिजरच्या भायर ते जाय ते करिना आपणाक. पूण आमी ताका कोणूच एकत्रीत दितल्यापणाक केन्ना विचारूंक ना. आतां ते म्हणटा की तुमच्या पोझिशनाची जमीन आसा ताजो कागदोपत्री पुरावो दियात, नाजाल्यार ती आमी कन्सिडर करिना. कायदो आमकां तें सांगना. बरेच एक्ट आमकां अशें सांगता की सादारणपणे 9 का 11 कितें पॉयंट दिल्या, तातूंतले 2 क्वॉलिफाय जाले आनी तुजें कंट्रिब्युशन 2005च्या आसपासचें आसा त्या एरियेन. हे 3च क्रायटेरिया आमकां म्हत्वाचे. मुख्य कारण म्हटल्यार 24 जुलयाक आमचो जो हायकोर्ट आसा तेणी एक ऑर्डर पास केली आनी ते ऑर्डरीचो आमकां सत्तरी वासियांक म्हणटा ते जाणून घेवप खूब गरजेचें आसा. म्हळ्यार ती ऑर्डर आसा जें टायगर रिजर्व आसा त्या संदर्भान आसा. आनी आमकां सगळ्यांक खबरच आसतली जें अभयारण्य आसा तें 1999 सालान जें डिक्लरेशन जालां, आजून फायनल नोटिफिकेशन येवंक ना. हे ऑर्डरीचे जो ऑपरेटीव पार्ट आसा तो तुमकां वाचून दाखयता. हे ऑर्डरीन म्हटलां की जे व्याघ्र प्रकल्प आसा जो अभयारण्यात जावंक जायो तो सरकारान म्हणटा तो 3 म्हयन्या भितर नोटिफाय करचो. त्याच बरोबर सरकारान जो NTCA म्हणून आसा तिका जो प्लान म्हणल्यार जे कोर एरिया कशी जावं येता, पॅरिफेरल एरिया कशी जावं येता असो जो प्लान आसा तो NTCA तेजे प्रपोजल बेगीन धाडचें म्हणून सांगलां. त्या बरोबर NTCA म्हणून आसता म्हणजे नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी. मराठीत सांगचें जाल्यार राष्ट्रीय व्याघ्र कन्जर्वेशन म्हणल्यार संवर्धन अधिकारिणी म्हणटा ताका. ती म्हणल्यार नॅशनल लेवलाक आसता आनी व्याघ्र प्रकल्प खंय लावचो ती निश्चित करता. आनी अशें आनी म्हटल्यार कितें हे ऑर्डरीन आनी एक गोश्ट म्हटल्यार कितें तर ज्या लोकांचे कितें क्लेम्स आसा म्हणल्यार दावे आसा ह्या अभयारण्यान ते म्हणटा ते सरकारान एका म्हयन्या भितर एका वर्सा भितर दावे म्हणटा ते सुटावो करता अशें ऑर्डरीन सांगलां. म्हणल्यार ही ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे सरकाराक म्हणटा तें डायरेक्शन आसा करूंकूच जाय. 3 म्हयन्या भितर कितें आसा तें म्हळ्यार प्रामुख्यान 3 म्हयन्या भितर करा अशें म्हणटा. हे व्याघ्र प्रकल्प हांगा हे ऑर्डरी प्रमाणे जातलोच अशें म्हाका दिसता. आतां फुडलो विशय आसा तो हांव